20 तारखेच्यान 53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया म्हळ्यार इफ्फी गोंयांत सुरू जाता आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता वेगवेगळ्या तरेचे हांगासर डेकोर काम चालू आसा आनी आतां सद्याक लास्ट स्टेजीचेर हे काम आमकां पळोवपाक मेळटा। ह्या फावटीची इफ्फी एक वेगळ्या तरेन व्हडल्या लेवलाचेर जावपाचें आसा हे इतले दीस आमकां आयकपाक मेळटालें, पूण ते आतां प्रत्यक्षात दिसून येता कारण 20 तारीख ते 28 तारीख पर्यंत जावपी ही इफ्फीन जायते अशे कलाकार हांगासर हजेरी रावपाचे आसा। फिल्म मेकर्स जे आसा ते आख्ख्या वर्ल्डातले हांगासर येतात, तांच्या खातीर एक वेगवेगळी सेशन्स आसता, मास्टर क्लास आसता आनी एक गजाल जी म्हत्वाची आसा ह्या फावटी हांव ग्रँड लेवलाची कित्याक म्हणटा कारण ह्या फावटी मास्टर क्लास जी आसा ताची लिस्ट आमचे कडेन पाविल्ली आसा ती आसा आर बल्की, गौरी शिंदे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कबीर खान, अनुपम खेर, मणिरत्नम, अजीज बजमी तशेंच AR रहमान, तेज्या भायर प्रणव मेस्त्री, गुलशन ग्रोवर, पंकज त्रिपाठी हांच्यो मास्टर क्लासीस म्हळ्यार इन कन्वर्सेशन हांगासर सेशन्स आसतले, लोकां बरोबर ते हांगासर उलयतले मास्टर क्लासी खातीर। सो ही संदी म्हाका दिसता सगळ्यात मोठी संदी आसा गोंयचे फिल्म मेकर्स तशेंच भारतांतले आनी भारता भायले फिल्म मेकर्सांक सुद्दां, कारण अशे दिग्गज अशे कलाकार ह्या फावटी मास्टर क्लास घेवपाक हांगासर येतात। त्या भायर बाकीचे सुद्धा कलाकार हांगासर येवपा आसा जे फिल्मा खातीर आपले हजेरी लावपाचे आसा। ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी तुमच्या खातीर टायम टू टायम हांगासर हाडीत रावतले, पूण सद्या खातीर आमी आसा आयनॉक्स कोटेडन ESG कडेन आनी ही तयारी तशेंच हे लिस्ट तुमच्या खातीर जे फिल्म मेकर्सां खातीर एक वेगळ्या तरेचो अनुभव ह्या फावटी पळोवपाक मेळटलो।